अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की इंडिपेंडन्स डे जो मनयता त्याचे खरे श्रेय म्हणतात ते आमचे जे जाणटे लोक असलेले जे आमचे स्वतंत्र सैनिक असलेले जे आमचे पूर्वज असलेले त्यांना खरो श्रेय वयता कित्याक आयज त्यांच्या लागून आमकां हो दीस मनोवपाक मेळटा म्हणून सो त्याच प्रमाणे आयज आमच्या ह्या धाकटुले माणकुली भुरगीं जी हांगा मुद्दाम स्कुलाची येयलेली आसात जेणे आयज एक बरी कविता म्हणून दाखयले धाकटे बायन आमकां बाकीचे मागीर ग्रुप सॉंग म्हणून दाखयले गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी ते खरेंच एक उमेद येता कित्याक इतली धाकटी भुरगीं बट जे तेंच्या भितर जोश आसा जे तांकां ना पळयता ना वाचता नासतना सुद्दां ताणें फूल स्पीच दिली आपली आनी त्याच प्रमाणे एक आमकां एक कविता म्हणून दाखयली खरोच तांकां आमी सगळे जाण परत एकदां तांकां ताळयो मारपाक आयज जशें आमी म्हणटा की आयज जो स्वतंत्र मेळोन आमकां आयज 79 इयर्स जाली बट त्या टायमाचेर जे आमचे पूर्वजान जे आमचे स्वतंत्र सैनीक जेंच्यांनी जे त्रास काडले त्या टायमाचेर तेजी तुलना आमी करूंकच शकना कित्याक आयज तेंच्या लागून तेंच्यांनी जे त्रास केले तेच्या लागून आयज आमी हो स्वतंत्र दीस पळयता आनी तेच्या लागून आयज आमी जे भारत देशांनी डेमोक्रेसी म्हणून आमी जे रावता आनी तेच्या भितर सगळ्यांची इम्पॉर्ट आमच्या भितर आसा आनी तेच्या नंतर आयज जो फुडलोच पावल मारून आयज आमचो जो हो देश आयज जे गव्हर्मेंट चलयता तो प्रधानमंत्री आसा स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर आसूं हे बाकीचे कावन्सील ऑफ मिनिस्टर हे सगळो आयज आमचो देश चलयता आनी आयज हो देश चलयतना आयज देश खूब डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा कित्याक गव्हर्मेंट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस खंयचो गव्हर्मेंट येवन तो कंटिन्यू प्रोसेस चालूच उरता आनी त्या प्रोसेसा भितर आतांच्या सध्या आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री तसोच गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खरेंच एक खूब म्हाका एक अभिमान दिसता कित्याक आयज हांव तेच्या बरोबर काम करता आमच्या मुखेलमंत्री बरोबर आयज जेन्ना आमी सीएमा बरोबर काम करता आनी खरेंच तुमकां सांगपाक जे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान तुमच्या सगळ्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो तुमच्या विश्वासाचेर आनी तुमच्या आशिर्वादान ज्या प्रमाणे आयज असेंब्लीन जो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा खंय खंय उलोवपाक तो हांवें केन्नाच चुकोवना तुमचो सगळ्यांचो आवाज तुमचे सगळ्यांचे इश्यू तुमचे सगळ्यांचो प्रॉब्लम हो असेंब्लीन मांडपाचो हांवें प्रयत्न केलेलो आसा आनी तुमी पळयल्यार आसतले हांव खंय फाटी पडला खंय चुकला जाल्यार हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन माफी मागता बट जाता त्या प्रमाणे हांवें म्हजो प्रयत्न केलेलो असेंब्लीन तुमचो सगळ्या मुद्द्याचो आवाज उठोवपाचो त्याच प्रमाणे खुबशे विशय आसलेले बट हांव तुमकां चड टायम घेयला आसतना एक 2 विशयाचेर मुद्दाम सांगपाक सोदता एक आयज आमी जेन्ना आमी म्हणटा एक स्वतंत्र देशाक जेन्ना त्या टायमाचेर जेन्ना ब्रिटिशाचो काय रूल आसलेलो तेन्ना आमकां जे त्रास जाले त्या लोकांक आमच्या त्या टायमाच्या पूर्वजांक आनी तेच्या उपरांत आयज जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो आसा आयज भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना हेचेर कितलेदा हांवें विशय मांडलो तर हांवें सदांच हांव तुमकां सांगता म्हाजो सगळ्यांक लागचो विशय म्हणटा तो लोकांची हो सदांच म्हजो लागचो विशय म्हाज्या काळजान आसा तो म्हाज्या मनान आसा तो लोकांची घरां कशी राखपाची हे म्हाजे सगळ्यांक व्हडलें परमिशन हांव घेवन फुडें सरता आनी हेचेर खूब भासाभास जाली सीएमा कडेन कावन्सील ऑफ मिनिस्टरा कडेन खूब आनी सदांच हांव झगडा केलो सीएमा कडेन की ही घरां जी आसा आमची स्पेशली आमची मुर्मगांवां सड्यार भागाचेर जटी भागाचेर बोगद्यार भागाचेर बायलां ही घरां आमी रेग्युलायज करुया कित्याक ही घरां जी आसा ती सगळी गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा
हे आमचे लोक जेव्हा कितलीशी वर्सां 100 वर्सां हरबरचे लोक जावं सड्यावयले जावं 100 वर्सां 80 वर्सां 70 वर्सां 50 वर्सां पयलीं येवन हांगा रावलेले आसा आणि त्याच्या प्रमाणे हो आमचो मुरगांव हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार जाल्लेली आसा. आमचे सगळ्या गांवांसून लोक येवन हांगा जाल्ले हांगा स्थानिक गांव म्हणटा आसलो ते तुम्ही तयार केलेले आसा. आमच्या गोंयकारांनी तयार केलेले आसा. आमच्या नेबरींग स्टेटाच्या लोकांनी तयार केलेले आसा आणि हो मुरमो तयार जालो हो सदांच हांव असेंब्लीन उलयला आनी सीएमान सांगलेले आसा. तेच्या लागून हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांतून तर्फे हांव खरेंच अभिनंदन करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की ताणें आमची सगळ्यांची गरज आयकलेली आसा. आणि आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून बिल पास केलेलं आसा असेंब्लीत की जी सगळ्या वयली मुरगांवची वड्ड्या वयली जेटी वयली बायणाची जी गरज गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसा ती कायदेशीर तुमच्या सगळ्यांच्या नांवार जातली. म्हाका दिसता येदो व्हडलो गिफ्ट म्हणजे तो कोणूच दिवंक शकनासलो. आणि हे स्वातंत्र्याच्या जे वर्साक आमी रावता 79 इयराक त्याच्या भितर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां आख्ख्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक हो व्हडलो गिफ्ट दिल्लो आसा. 10 सप्टेंबराक चडांत चड करून आमचो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो लिडर अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा आणि तो ही स्कीम लॉन्च करपाची आसा. म्हाजें घर म्हणून ही म्हाजें घर जे लॉन्च केल्या उपरांत तेजी फॉर्मां आसा ती तुमचे कडेन हांव पावयतलो. आणि ही घरां जी आमची सगळी लोकांची जितली सड्याचेर भोगत्यार जेटीचेर बायलां घराचेर घरां आसा जी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 त्याच्या पहिलीची घरं आसा. कित्याक 28 फेब्रुवारी 2014 म्हणजे सगळी घरं आमच्या त्याच्या पयलींची आसा असं काय ना. ही सगळी घरां 2014 पयलींची जी हांगा आसा तेंचे कडेन हाऊस टॅक्स आसा तांकां सगळ्यांक गव्हर्नमेंट रेग्युलायज करतलो आणि तुमकां सगळ्यांक तुमच्या घराची सनदी मेळटली. बिगेस्ट अचिव्हमेंट आणि हांव त्या लोकांच्या वांगडा रावून आयिल्ले जे दूख पयलेले आसा जे लोक तेंची फॅमिली रस्त्यार पडलेली आसा अराउंड 5000 फॅमिली आयज रस्त्यार पडलेली आसा. बट ते आयज ना हांगा ते गेले बावडेच्या घरा म्हणल्या उपरांत ते कांय करूंक शकना. आयज सदांच आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर सड्या वयल्या लोकांचेर भोगत्या जेटी सगळ्या लोकांचेर एक तलवार आसताली बाबा केन्ना कितें जायत तेन्ना. आयज हांव अभिमानान सांगूंक शकता तुम्ही जो म्हाका आशीर्वाद तुम्ही जो म्हाका सपोर्ट केलो तुमच्या सपोर्टान जेन्ना हांव असेंब्लीन गेलो जाल्यार हे म्हाज्या कॅरियरा भितर हे हांव करूंक शकलो की टाकटी तलवार काडली तुमच्या तकल्या वयली आनी घरां रेग्युलरायज जावन तुमच्या गांवांत हे व्हडले अचिव्हमेंट जे हांवें केलेले आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान. त्याच प्रमाणे खुबशे आसा आमचे मेन तारीवाडा तारीवाड्यान लोक हांगा येयलेले आसा. तारीवाड्याचे आसा आमचे JRBचे आसा जे लोक हांगा येयला तुमकां मुद्दाम सांगता ही घरां जाली आतां कितलीशी वर्सां जाली तांकां गव्हर्नमेंटान दिलेले अंडर गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचेर. आयज ती घरां तेंच्या केन्ना नांवान आसले ते रिपेर करूंक शकनासले रिपेरिंग करतले गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचें परमिशन घेवचें पडटालें कितेंय करतले जाल्यार तेंचेर केन्ना कोणें लक्ष दिनासले. पण जाता तितलो हांवें प्रयत्न करून ते रस्ते करपाक लायटी घालपाक सेवेजीचो इश्यू हे सगळे करून दिलेले आसा. पण परत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन परत हांवें वचून झगडलो ताका समजयलो ताका सांगलें बाबा ही घरां जी आसा ती गव्हर्नमेंटाच्या नांवार आसा. हे लोक जाले थंयसर 25 वर्सां 30 वर्सां रावता आमच्या तारीवाड्याचे लोक JRBचे तांकां ती घरां आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या नांवार करून करतले कित्याक तांच्या नांवार करून दिवया नाका. आणि ज्या प्रमाणे हांवें तांकां उतर दिलेले इलेक्शनच्या पयलीं की घरां तुमच्या नांवार करून दितलो हे केन्नाच शक्य नासलें. गव्हर्नमेंट घरां ही कोणाचे खंयच्याच गोंयांत न्हू देशांत जेन्ना जावना ते पयले फावट आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता. टोटल जी घरां आसा आनी ते JRBचे फ्लॅट आसा हे कांय ना म्हणजे 586 आसा. ते 586 जो गव्हर्नमेंटाक टोटली फ्री म्हणजे तांकां रजिस्ट्रेशन फ्री जे स्टॅम्प ड्युटी लागता सेंड्यूट करताना ते सुद्धा तांकां भरपाची गरज ना. फक्त तांकां एक फॉर्म दितलो हांव जो चेअरमॅन येतलो तुमची मिटींग फिक्स करतलो चेअरमॅना कडेन तो येतलो आनी फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट करतलो. ती फॉर्मां भरल्या उपरांत फक्त 1000 रुपया तांकां दिवपाची गरज आसा. ते 1000 भितर तेंची घरां आसा ती रेग्युलरायज जर तेंच्या नांवाचेर ओनरशीप जातली तेंच्या नांवाचेर आनी गव्हर्नमेंटाक जे लॉस जाता ते 200 कोटी लॉस जाता गव्हर्नमेंटाक 200 कोटी. आनी हे फायनान्स डिपार्टमेंट एप्रूव्ह करनासलो. दर्शक सीएमाकडे झगडून बसून हांव जाणा जो त्रास हांव काडटा आनी म्हाका जर प्रूफ कोण आसा जाल्यार म्हाज्या वांगडा रात दीस म्हाज्या वांगडा आसता तो बाप क्लिफ तेव्हा पळयता जे आमी त्रास काडटा हांव कसो तेंचे कडेन वचून झगडटा बसता सगळ्या ऑफिसरां कडेन
आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्व्हॉल्व करून ते 200 कोटी सुद्धा असतात ते माफ करपाक लायले फायनान्स डिपार्टमेंटाक आणि घरा सगळी तुमच्या नावार करपाचो प्रयत्न केले. सो असे कितलेशे इश्यू आसा. हांव स्वता घरांचेर उलयतलो. अशे खूब जाणांचे जशे आमचे हाऊसिंग बोर्डाचे आसा तेंचो इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केला. कित्याक जाले 50 वर्सां जाले ते लोक थंय रावतात. आता गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू जे 50 वर्सां लोक थंय रावतात ते परत तांकां बांदून दिवपाचे. पण तरी पासून ती चॅलेंज हांवें घेतलेली आसा. पुराय म्हाज्या हातीन घेतलेली आसा आणि माझो प्रयत्न आसा आणि म्हाका विश्वास आसा तेवूय काम हांव करून दितलो हाऊसिंग बोर्डाक लागून आणि तेंच्या तेंची ओनरशीप तांकां परत फ्लॅट घेवन दिवपाचो म्हणजे प्रयत्न चालू उरतलो. तर आता खूप म्हाका दिसता उलयलो ते सगळी वळखान आसा. खूप सांगपाचें आसलें तुमकां पण तुमकां हांव खऱ्यांनीच तुमकां सांगता तुम्ही सगळे जण हांगा येयले माझ्या बरोबर. तुम्ही जेन्ना जेन्ना उलो मारता सदांच तुम्ही माझ्या बरोबर असतात आणि तुम्ही सगळी जण हांगा येयल्या कारणान तुमकां खरेंच मला काळजाचो हांव धन्यवाद म्हणटा. बाकीचे खूपशे इश्यू आसा हांव परत ते रिपीट करना. हॉस्पिटलाचे जावं आमची 2 टँकी जी स्टार्ट करता काम जाल्लें आसा ते काम, रिटर्निंग हॉल, बाकीचे खूपशे विशय आसा. आयज व्हडली न्यूज आसा. आतांच म्हाका एक कॉल येयलो आमचे फिशरमॅन हांगा आसा काय ना खबर ना म्हाका. येयलेले आसा फिशरमॅन जाल्यार खबर ना. आमचे आता हाय पळय डेस्टिनेचे आनी आमच्या भयणाचे फिशरमॅन येयलेले आसा. हे फिशरमॅनांक जे त्रास जाताले आणि फिशरमॅनांक तांकां उतार दिलेले तांकां जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तांकां सगळे तेंचे डिंके घेवन बोटी घेवन सगळे वयचे पडटाले कासावले बालिका वेर्ना ते सायडीन. सो आयज तेंच्या लागून जी एनओसी पेंडींग उरलेली तेंच्या लागून एक स्पेशल ब्रेक ऑर्डर हांवें तयार केलेले आसा. हे बारीक काम न्हू हे 18 कोटीचें काम आसा ते तेंच्या लागून सँक्शन करून घेतलेलें आसा. आणि हेच्या लागून जी एनओसी मेळनासली आमकां सीआरझेडा कडसून सो करूंक शकना. तुमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो ही जबाबदारी म्हाजी. आता तुमचे म्हणून हाडूंक शकना. इतले दिसा तुमकां फाटी फुडें जातालो की तुमी म्हाजे भेजालेले आसलेले कित्याक अजून पर्यंत काम जावना म्हणून. पण आता तुमकां हक्कान सांगूंक शकता तुमचें काम कोण हाडूंक शकना आनी ती फुडें व्हरता जातलें. असे खूपशे इश्यू आसता. उलोवपाक गेल्यार खूप टायम लागतलो. हांव पर्सनली तुमचे कडेन मेळोन उलयता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक हात जोडून तुम्ही हांगा येयले म्हणून हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा.